नाट करता म्हणून आयज आमचे कितलेशे कामगारांचे त्यांनी पगार कपात केल्लो आहा। आयज त्यांच्या चोरी आनी मशिनरी व्हरूंक सोदता आनी आयज आमी हांगा कित्याक रस्त्यार येयले, आयज आमचे काल त्यांनी 9:30 येयलो आनी 17 कामगारांक सस्पेंड करूंक लागलो आनी फक्त आमकां धमकी दिवंक लागले की म्हणून काम तुम्ही जर कामाक येयना जाल्यार तुमकां कामाचे काडटले। तेन्ना आमचे इतले कामगारांचे मागणी आहा की म्हणून हितून आमच्या गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें, नाजाल्यार आमी परत गव्हर्मेंटाक सिटकावन दिता की जर आमचो प्रश्न सॉल्व करिना जाल्यार आमकां रस्त्यार येयल्या शिवाय पर्याय ना। आनी जो कितें आमचे जो हॅरेसमेंट चालू आहा मॅनेजमेंटाचें ते बंद करचे, हितून इंटरफियर गव्हर्मेंट जावचो, मायन ओनरांक सपोर्ट करचो न्हू, जेणे करून हो आमचो प्रश्नाचो सुटावो बेगीन करचो। आनी दुसरो प्रश्न, आमी हो स्ट्रायक करूंक ना, आमी फक्त कंपनीचो निशेध करपाक हांगा जमलेले आसा आनी बेगींतल्या बेगीन सरकारान लक्ष घालचें, खास करून मयेच्या आमदारान। हो मयेच्या आमदाराक प्रश्न पडटा आनी जवळ जवळ 6 म्हयने जाले आमी तेजे कडेन फावटी मारता। जो पर्यंत सस्पेन्शन लेटर ऑफ आयटी घेयना आनी अजीत सिंगाक रिकॉग्नायज करिना एज अ लिडर म्हणून युनियनाचो, तत्पर्यंत आमचो हो निशेध चालूच उरतलो। सरकाराक या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान किंवा आयच्या ह्या सभेच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक सांगता की ह्या कामगारांचेर मोठ्या प्रमाणात अन्याय जाता आणि तो अन्याय सरकारान ताबडतोब दूर करचो, नाल्यार येणाऱ्या काळान जी कितें परिस्थिती निर्माण जातली, कित्याक प्रत्येक गजालीक एक मर्यादा आसा आणि ती मर्यादा सोंपले नंतर जी परिस्थिती निर्माण जातली पळय तेची पूर्ण जबाबदारी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकाराचेर आसतली। आमी कितें तरी ह्या कंपनीच्या नोकरीचे मॅटर आमी खंय तरी फुडें सरलेले आसा, अशा टायमार कंपनी समज जर एक ऑपरेशन बंद काडटात आणि ते सुद्धा कामगारांचेर अत्याचार करतना कामगार समज जर त्याचो जाब विचारता म्हणून जाल्यार अशा पद्धतीचे म्हणजे हुकुमशाहीचे राज्य म्हणजे आणि दंडूकशाहीचे राज्य आसा पळय हे कामगार आणि आमचे ट्रेड युनियन लिडर आणि दिवचलकार हे नागरीक जे आसा केवळ हांगाच न्ही खंयच चलोवंक दिवचे। कंपनी म्हणटा 11 ऑक्टोबराक खंय 14 कामगारांचे जमावन मेळून कंपनीचे कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक खंय कामां वेले आडायले। ते शिवाय कंपनीचे दिवचले ऑफिसांतल्या स्टाफाक ऑफिस सोडचें म्हूण धमकी दिली। उपरांत सारमांचेर लोडिंग पॉयंटावेल्या ऑफिसांत वचून कंपनीच्या स्टाफाक धमकी दिली, ताका लागून तांचेर कंपनीन खंय सस्पेन्शनाची एक्शन घेतल्या म्हूण सेजा सांगता। प्रुडंटा खातीर उदय परब।